अंमलबजावणी संचालनालयान शुक्रारा झारखंडची खंड सचिव पूजा सिंघल हांचे कडेन संबंधित 18 जाग्यांचेर छापो घालून 25 कोटी रुपया वयर मालमत्ता जप्त केल्या। ईडीच्या म्हणयाऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण हे मालमत्तेन रांचीचे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसा। रांचीच्या एका सीए कडेन 18 कोटी मेळ्ळे, तो सिंघल हाचे कडेन संबंधित आसा अशें सुत्रांचे म्हणणे आसा। मनरेगाचे पयशे भलतेच कडेन वळयल्या ह्या दुबावा वयल्यान ईडीन हो छापो घातलो।